टॅक्सी कार मेळपाक गेल्ले टॅक्सी ओनर्स मेळपाक गेल्ले तुमकां कितें इश्यू कित्याक हय टॅक्सी ओनर्स एक्चुअली लास्ट वीक मेळपाक आयिल्ले ओके लास्ट वीक ते डायरेक्टली आयिल्ले एक्चुअली आय वॉज ऑक्युपायड वीथ आमचे देर वॉज अनदर मिटींग ऑफ रोड सेफ्टी कावन्सील ऑन सुप्रीम कोर्ट कमिटी सो तांकां आज अपॉयंटमेंट दिल्लें बेजिकली तेंचे ग्रिवन्सीस कितें आसा ते आयकपाक एंड आय हर्ड द ग्रिवन्सीस बेजिकली सो त्यांचे इश्यूज कंटिन्यूज आसता आनी आमी तांकां मेळत आसता हे पयले फावट न्ही ओके आमी खूब फावटी मेळ्ळा हांगासर मेळ्ळ्या देन वी मॅट इन सेक्रेटरिएट मिनिस्टरा वांगडा मिटींग्स जाल्यात इवन एक मिटींग CM बरोबरूय जाल्या ऑनरेबल CM सो पयलीं वेन हांव फस्ट टायम मेळ्ळा तांकां तेंचो बॅजाचो इश्यू आशिल्लो ओके द बॅज आमी हांगा आशिल्लो तो बिकॉज ऑफ वन डिसिजन ऑफ अ कोर्ट वॉज ऑन होल्ड सो ताका लागून दे वेर अपसेट सो मागीर तेजेर आमी लंडन एजीचो ओपिनियन घेवन वी रिइंट्रोड्यूस द बॅच सिस्टम इन गोवा नाव इट इज फुल्ली एनफोर्स्ड सो तो इश्यू तेंचो रिजॉल्व जालो त्यानंतर वी हॅड लॉट ऑफ मिटिंग्स ड्युरींग कोवीड टायम वेन देर वॉज फायनान्शियल सेटबॅक फॉर द होल इकॉनॉमी नॉट ओनली टॅक्सी ऑपरेटर्स so they wanted some kind of financial relief कारण बिझनेस सगळ्यांचो बंद आशिल्लो धंदोच ना जाल्यार पळय खंयच्यान ते टॅक्स फारीक करतले किंवा पॅसेंजर टॅक्स आसता तांकां मोटर व्हेकल टॅक्स आसता वीच इज इयरली पेमेंट सो आमी प्रपोजल मूव करून वी गव्हर्मेंट मॅनेज टू गव्हर्मेंट वेव्ड द टॅक्स फॉर 6 months एप्रील टू सप्टेंबर ऑन ऑल ट्रान्सपोर्ट व्हेकल्स एज वेल एज पॅसेंजर टॅक्स आनी कोणी पे केला तांकां इवन एडजस्टमेंट वॉज अलावड टू अगेन्स्ट फ्युचर टॅक्स आनी तांचो इंट्रस्टूय वेव केला ओके सो तो इश्यू तेंचो रिजॉल्व जालो त्यानंतर तेंचो आनी एक इश्यू आशिल्लो रिगार्डींग गोवा मायल्स ओके नाव गोवा मायल्स दे आर सेईंग स्क्रॅप करा बट आय मीन इट इज ऑलरेडी डिपार्टमेंट हॅज गिवन मच अर्लियर द लायन्स फॉर गोवा मायल्स आनी ओपनिंग एट एअरपोर्ट ते ताचेरूय आमचे मिटींग जाले आनी सम ऑलरेडी पार्शली प्रॉब्लेम थोडो सॉल्व जाला इन टर्म्स ऑफ दोज काउंटर्स एंड ऑल थंय प्रॉब्लेम जाताले थंय ओके सेकंडली इट इज अ पॉलिसी इशू एंड इट इज अ लीगल इशू सो आय एम नॉट एबल टू आय विल नॉट बी कमेंटिंग ऑन दीस ओके सो दॅट दीस फॉर दीस गोवा मायल्स द रिप्लाय ओनली ऑनरेबल मिनिस्टर ऑनरेबल CM will give set up a preference and they should be in the business okay current they are here like for migrants it's very easy to come and enter the business so but it should not disrupt our local here so tatun badge is playing a very important role current badge to have a badge you should know your Konkani language is you should know Konkani well you should know local geography सो एक टेस्ट डिपार्टमेंट कंडक्ट्स आनी त्या नंतरूच बॅज इशू केलो जाता सो तातूंत इट टेक्स गूड केअर ऑफ लोकल गोवन्स गोवा मायल्स इशू डेफिनेटली इट्स अ पॉलिसी डिसिजन एंड लॉट ऑफ टेक्नॉलॉजी इज कमिंग इन पब्लीक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम it is good for the public, it is good for the tourism, okay. At the same time that balance of protecting local Goan taximen has to be taken, okay. So I am not commenting on that, but definitely government is very serious on this matter to protect the interest of local Goan and solution will come, solution will definitely come for this, okay. Main issue आहे तो टॅक्सी कारांचो कितें आसा सारको मेन इश्यू Goa Miles scrap, this is the main issue, okay. World is moving forward, okay. I mean aggregator app is there in every country. We go to other metros and see, okay, it is such a big convenient, okay, the basic cost कमी जाता, okay, because कारण ताका continuous भाडे मेळटा, so you can afford to pass on the cost comes down drastically down, so it is cheaper, so people can in the long run like people will give up. I am not promoting this, I am very clear, I am not promoting, but सांगता तुका this is the issue, but it's I mean government, I mean it is all citizens has to it has to be citizen centric decision, and
taxi is a very important component because they are the brand ambassadors. When a tourist enters Goa from the airport, for first interaction जाता ते टॅक्सीकारांकडे, कळलं तुका. So they should be happy. Okay, so they are happy that positive vibe will go in the tourism industry, and tourists will feel happy to come to Goa, and their interest is important. But at the same time, there has to be a good. We have to ensure that there is a good public transport system in Goa for everybody, tourists and even for locals for that matter. Okay. Sir, Goa being small, every railway station, airport, bus stand, सगळ्याकडे टॅक्सी लावन आपल्या रावल्यात. So is it mandatory गरज आसा गोंयांत कॅब एग्रीगेटराची? I don't know. It requires a study basically. I really. There can be a good systems. You need good systems. There can be more ways of having a good system. Okay. Cab aggregator is one of the thing. Okay. But now I am too small to make a comment on this whether this is required or not. But definitely I am for all this local taxi men. Definitely त्यांचे interest protect जावपाक जाय. Okay. And we are working for it. We have been continuously working. खूप फावटी मेळटा आमी हांगासर. Okay. So every time we address some whatever issues which is आमच्या हातान आसता ते थोडे हातान आसना. Some requires amendment. This motor vehicle is a central law. Understand that. Okay. So we have to aggregated definition is come in Motor Vehicle Act also. It is a central law. It is a Government of India law. We have to implement it. We cannot deviate from that. So we have limitations in that matter. Okay. So ultimately it's a government call. What is that? Yeah, whatever ते सांगला न्ही, whatever आमी कितें करपाक शकताले ते केल्या न्ही. तांकां टॅक्स वेवर दिला, तांकां पेनल्टी वेव केल्या, तांकां बॅजीस इंट्रोड्यूस केल्या. ह्यो गोष्टी म्हज्या हातान आसा. तूं हे स्क्रॅप कर म्हणून ते म्हज्या हातान ना. आय एम नो बडी. इट इज रॉंग फॉर दे कमिंग अँड कॉर्नरिंग ऑफिसर लायक दिस. इट इज व्हेरी shameful. Understood. So they should, so you report what you feel in the interest of Goa. Okay, thank you. टॅक्स कितल्या महिन्यांचा व्यवहार केला त्यांचा? 50% of tax. कितल्या महिन्यांचा व्यवहार केला? Tax कितना देता है? 6 months. It is not 50, but it is 6 months. So it comes to 50% of annual tax. 6 महिन्याचा, April to September, which is a big. It costed us 20 crores. Tax waiver 20 कोटी government implication आएगा. It's not, nobody is talking about it, but 20 crores is something. Understood? एक building उभी जाता 20 crores. Okay. Thank you. दोन दीस पयलीं हांगा आमी सगळे युनियनाचे पदाधिकारी येयले, तशेंच आमचे टॅक्सी भाऊ येयले. थोडेशे आमकां थोडे फोनूय येयले आमच्या वरिश्ठांचे, म्हणजे आमचे थोडे साहेबूय आमचे बरेपण आहा तेंचे कडेन फोन येयले. तेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केलो कित्याक आयज तर येतात जाल्यार तुमी बल्कान येवं नाका, येवं ना. पूण तेंच्या आदारार्थी आयज आमी फक्त एकूच केरी टू काणकोण एकूच आपयलो, कित्याक तेंकांय बर्डन नाका, कांय नाका. साहेबाचोय प्रेशर वाडटा, पण डायरेक्टराचो तो उदीक पिवंक सुद्दां पावूं नासलो, मदीं उदीक पिवंक लायलें ताका. पूण एका सांगता तो ताळो सुकोवंक दिवं नाका, इतलेंच हांव सांगता. आनी सरकाराकूय तुमच्या थ्रू सांगूंक सोदता, आयज डायरेक्टराक जेणे अपॉइंटमेंट जावन अपॉइंटमेंट घेवन तर आमी गेले जाल्यार आयज तेजे कडेन आन्सर ना. तेका जेणे करून जे ट्रान्सपोर्टांचे जे कितें एक्ट आसा किंवा एग्रिगेटर कशे हाडले, 18 तरी येयलो. आमी जेन्ना मागलेले तेन्ना दिवंक ना, आनी तो आतां तो लायसन दिला म्हणटा. आनी आतां जाय जाल्यार पेपर जेन्ना आमी RTI मागलेलें तें तेणी कांय दिवंक ना. तेका तितूनचें कांयच खबर ना. आनी तेन्ना सॅटिस्फॅक्टरी आमकां आन्सर हेजे कडल्यान मेळोंक ना, मिनिस्टरा कडल्यान मेळोंक. हेजे फोर्थ आमी जें कितें करूंक जाय तें आमी करतले, हें इतलें सांगूंक सोदता. बस. मेन मुद्दो कितें आसलो तुमचो? मेन मुद्दो इतकेच आसले की जेन्ना आमी डायरेक्टराची आतां अपॉइंटमेंट घेतलेली, डायरेक्टराक इतकें विचारलें तूं जो एक्झिस्टिंग कॅब एग्रिगेटर आहा तो तूं स्क्रॅप करता काय करिना, तें आपले कडेन जावचें ना म्हणटा तो. आनी हें विचारपाक हांवें खंयच्या आदाराचेर विचारला तेका, तर तेणी जे लायसन दिला ते पयलीं फ्रॉड वेन दिला म्हणून हांवें तेका विचारलें तूं तें लायसन स्क्रॅप करता काय ना. तो म्हणलो तें आपले कडेन जावचें ना म्हणून. हें आन्सर तेजें.
आयज येदो व्हडलो गोंयाक हो ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर मेळ्ळा तो हो जर अशें आन्सर दिवपाक लागलो जाल्यार आमच्या गोंया फुडें कशें व्हरतलो ही लॉजिस्टीक कशी व्हरतलो हें सगळ्यांक आमच्या गोंयकारांक कळपाक जाय. हें बरोबर आन्सर न्हू. आयज जर तो चॅरीर बसून जर हे आमकां आन्सर दिवंक शकना जाल्यार तो ह्या चॅरीक सक्षम ना. तेणी ही चॅर सोडपाची आनी दुसऱ्या खंयच्या तरी डिपार्टमेंटान वचपाचो. कित्याक आयज हे 22,000 ते 25,000 लोकांचो सारको लायव्हलीहुडाचो प्रश्न आसा, पोटाचो प्रश्न आसा. कित्याक जे आयज कितें येयलां हाडलां हेंच्यांनी आनी हे आनीक इन्वायट करता भायरसून कॅब एग्रिगेटरांक भितून येवपाक गोंयान. कित्याक गोंयान खूब पयसो आसा. बरोबर न्हू अशें गव्हर्मेंटाक परत सांगता हें विचार कर. आयज जे पोझिशनाचेर पावले आमचे टॅक्सीकार ते तुमकां थोड्या दिसांनी कळटलें. जशें बाप्पान सांगलां फुडलो कितें आमचो कोर्स आसतलो तो बाप्पा चेतन सांगतलो तुमकां. थँक्यू. कोर्स जो म्हणटा न्हू आज तुळशीन म्हटलें जो कोर्स आसा पळय आमचो कितें इन फ्युचर तो कोर्स आसा पळय तो ऑन द स्पॉट सांगतलो. हो कोर्स आसा तो हांव आतां डिक्लेअर कांयच करना. जशें आमचे फुडें वतले स्टेप बाय स्टेप जे कितें आमी करतले आमी जे कितें करतले आमी लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेनासतना करतले. खंयच्याच पब्लिकाक जर कोणाकूच कितेंच प्रॉब्लम जायनासतना आमी फुडें सरून करतले. आयज ह्या 22,000 जे टॅक्सीकार आसा 22 काय 30,000 22 धरून वचतो त्या टॅक्सीकाराच्या पोटार हे गव्हर्मेंटान हाडलेले आसा. तुमकां एक बारीक गजाल सांगता. जेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टराक कळ्ळें आमी अपॉयंटमेंट घेतला म्हणून काल अपॉयंटमेंट दिलो आमकां आमी काल वचपाक घाल्लें मेळपाक तेका चल या म्हणून काल दिला न्हू ऑटोमॅटिकली चेंज जालो आनी आज अपॉयंटमेंट थारयलो तेणी. आमी एक मेसेज घातली की आमी तेजे कडेन वचपाचें ना म्हणून. कित्याक ह्या फावटी जाय ते 3 वर्सां जाली ह्या गव्हर्मेंटाचेर खंय तरी विश्वास धरून आमी चल्लेले की न्हय हो गव्हर्मेंट आमचे ग्रिव्हन्सीस आयकतलो आनी आमचें काम करतलो म्हणून. पण जाली 3-3.5 वर्सां यांच्यांनी कांयच करूंक ना आयज पर्यंत. हो आयज अपॉयंटमेंट दिवन आमकां कितें करतलो. जरी हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन आनी तशेंच ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन तुमचे कडेन जाता अपॉयंटमेंट बीन आमकां तुमचो कांयच नाका. आतां इलेक्शन लागीं पावला त्या इलेक्शना कडेन तुमकां कळटलें कितें जातलें आनी कितें ना पळय तें. सो हांव तुमचे कडेन मागता जर जाता तुमचे कडेन जाल्यार कॅब एग्रिगेटराचें लायसन्स कॅन्सल करात आनी धाडून दियात. जसो ट्रान्सपोर्ट आमचो डायरेक्टर सांगता तुका लायसन दिता म्हणून. खंयचें लायसन दिता. जेन्ना तुमी हाडलेले फोर्टा मायल्साक इंट्रोड्यूस केल्ले त्या फोर्टा मायल्साक जेन्ना इंट्रोड्यूस केले तुमी इलिगली इंट्रोड्यूस केल्ले अजून पर्यंत सांगता हांव. आनी लायसन आतां आमकां दिता आमचे कडेन ऑलरेडी लायसन्स आहा. कितें सांगता हाचे कडेन उत्तरूच ना दिवपाक. हांव मागता सीएमा कडेन आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन जसो निखिलाक काडून उडयला हांगा हेकाय काडून उडोवचो. कित्याक हेका कांयच खबर ना. ह्या डायरेक्टराक म्हणटा कितेंच खबर ना. बेस्ट स्टेप घेवपाचीच खबर ना. कशी स्टेप बाबा फुडल्या मनशाक कसो आपूण टॅकल करतलो कसो आपूण तेजी ग्रिव्हन्सीस आयकून घेतलो कशें कॉन्क्रिटली तांकां आन्सर दितलो कांयच ना. आपल्या कडेन जायना म्हणटा तो. व्हॉट इज दीस. तो डायरेक्टली एसटीच्या मेंबरांक पॉइंट आउट करता की तेणी दिला म्हणटा. आनी आतां तो सांगता जेन्ना म्हणटा तो तुमी कोर्टान आमी गेले हे लायसना खातीर इनलिगल म्हणून आमी थंयसर सांगून दिले सगळे डॉक्युमेंट आसा A to Z आसा. आमकां ऑर्डरूय दिल्या मरे ऑर्डरूय पास केले. ऑर्डरूय आसा. तेणी दाखोवचें तेजे कडेन लायसन आसा न्हू. जेन्ना गोवा मायल्स फोर्टा मायल्स लॉन्च केला पळय ते दिसाचे तेणी लायसन दाखोवचें. आमी मानता ते दिसाचे. ते मागीर एका वर्सान 2 वर्सांनी लायसन 1.5 वर्सान घाल ते नाका आमकां लायसन. जाता न्हू जाल्यार लायसन दाखय. ते लायसन आसा म्हणटा हे म्हणटा तूं ह्या चॅरीच्या लायकीचोच न्हू. तूं ह्या चॅरीचेर वचपाचें काबिलूच ना. तूं एक तर रिजायन दी नाल्यार हो जॉबूच सोडून वच आनी हांगा दुसरो डायरेक्टर हाडून दी. हांव सीएमा कडेन एकूच रिक्वेस्ट करता जो पर्यंत आमी आयज पर्यंत आमी सुशेगाद आसा आमी तुमचे कडेन खूब ग्रिव्हन्सीस मांडले. आमकां फुडें वचपाक आनी कितें आमचे जे स्टेप्स आसा ते घेवपाक लावनाकात. आतां इलेक्शन लागीं आहात खंय तरी तुमकां प्रॉब्लम जातलो आनी आमकां हो प्रॉब्लम क्रिएट करच्या पयलीं तुमी हेचेर सोल्युशन काडचें आनी आमकां म्हणटा ते हे कॅब एग्रिगेटर जो येता नेवो आनी पयलींचो जो आसा पळय तांकां धाडून घालचें इतलेंच हांव मागता. देव बरें करूं. आयज आमी डायरेक्टरान दिल्ले त्या अपॉइंटमेंटा प्रमाणे आयज आमी येयल्ले डायरेक्टराक विचारपाक बाबा तुमी एक एप बेस्ड टॅक्सी आहा न्हू ती कशी कितें हाडली म्हणून. सो डायरेक्टराक कडेन कांयच ना आन्सर करपाक. कित्याक डायरेक्टराक नॉलेजूच ना. मोटर व्हेकल एक्टाची जाल्यार ताका कांयच नॉलेज ना आनी तो डायरेक्टराचे खुर्चेर बसलेलो आहा. ताका विचारले गायडलायन्सा प्रमाणे आहा तो म्हणटा आसा गायडलायन सेंट्रलाक मोटर व्हेकल एग्रिगेटराची गायडलायन्स 2020 फॉर्म केल्ली आहा आनी 2018 तेंच्यांनी तो एप हाडलो आहा. हे कॅब एग्रिगेटर कसो पळय गोंयान हाडला न्हू तो ताका खबरच ना. सो तो हांगा फक्त बसून बॅगां घेवपाचीच काम हांगा हो डायरेक्टर. सो हेणी बॅगां घेवपाची आनी गोंयकारांक विकून खावपाचे. बेग्याच्या बेग्यान सरकारान हेका जाता तितक्या बेग्यान डायरेक्टर हांगलो काडून उडोवपाचो आनी आमची ग्रिव्हन्सीस आहा न्हू हे बेस्ट टॅक्सी सर्विसीस आहा ती स्टॉप करपाची.
नाल्यार जाय ना तेंचे कडेन तेंचे सांगपाचें कित्याक ते एक्शन आमी घेतले. आमी 1 म्हयनो सरकाराक हेच्या बद्दल दिता आनी एका म्हयन्या भितर जर रिजल्ट येना जाल्यार कित्याक आतां आमी कायदो हातीन घेवन करचें पडटलें आमकां. कित्याक आमी खंयसर आमची इमेज सारकी क्लियर कट इमेज आसली. आमी प्रामाणीकपणे बिझनेस करतालो. सरकारान आमची हांगा इमेज पिड्ड्यार केल्या आनी आमकां गुंडा आनी माफिया टॅग लायल्लो आहा. ह्यो लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट करता सरकारान हो कॅब एग्रिगेटर हांगा हाडला कित्याक आमच्या बद्दल तेंच्या बद्दल झगडी करपाक आनी हे घाटयांक प्रमोट करपाक तेंच्यांनी हे हाडला. आनी हेका थंय बॅगा मेळटा म्हणून हो एपाय सायडीक आहा. हेका हे राजन सातराडेकर जो पळय आमचो डायरेक्टर आहा तेका कांयच खबर ना. जो मनशाक मोटर व्हेकल एक्टा बद्दल कांयच खबर ना. कॅब एग्रिगेटराचे गायडलायन्स काय खबर ना. ज्या मनशाक कांयच खबर नासलो मनीस थंय बसला फक्त बॅगा घेता आनी आमकां हांगा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट सारकें चलता. हो चोर आहा हेका सस्पेंड करपाचो नाल्यार हांगा ट्रान्सफर करपाचो. देव बरें करूं. आनी हेच्या फुडले पळय कितें आहा न्हू ते आमी रस्त्यार येतल्यान दाखयतले तुमकां. वयर लेवलाक आसा म्हणटा वयर लेवलाक आमी वयर लेवलाक वचून पळयले. आतां हेच्या फुडें आनी पळोवप ना. हो म्हयनो टायम दिवया सरकाराक दिवया मरे ना जाल्यार 1 तारखेच्यान आमकां जाय तें आमी करतले. हे सारकें सगळें रेडी आसा. हय जाय जाल्यार रस्त्यार येवया. फक्त जबाबदार सरकार आसतलो. ह्या म्हयन्याची 30 तारीख सुद्दां आमी दिता. तुमचे कडेन आमचो जर गो मात स्क्रॅप जायना जाल्यार आमी करतले. सरकार जबाबदार सरकारूच आयज आमचे डिसिजन जाल्ले आहा की सगळ्यांनी डिसिजन घेतलेले आहा की आयजच्यान सरकाराक आमी एक म्हयनो दिता. 31 मार्च जसो जर काय रिजल्ट येयना जाल्यार आमच्या भुरग्यांक रस्त्यार येतले. गाडयो बंद करून फॅमिलीक घेवन रस्त्यार येतले. सो आमचे जर 22,000 टॅक्सीकारांचे जर 20 गोंयकारांचे जर पोटाक जर सरकार पळयना न्हू जाल्यार 1 म्हयन्यार आमी रस्त्यार येतले. सरकाराची शिडकावणी आहा. सरकारान एका म्हयन्या भितर रिजल्ट दिवंक जाय. आनी जर हेच्या फुडें जर कितें जर जालें लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सुद्दां जाल्यार सरकार जबाबदार आसतलो. कित्याक आमी गुंडा न्हू आमी माफिया न्हू. आमी सेल्फ एम्प्लॉयड एज्युकेटेड भुरगे आहात. आमी स्वताच्या स्वार्थाक लागून स्वताच्या पोटाक लागून झगडटाले. सरकार जर हे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन करता जाल्यार सरकार हेका जबाबदार आसतली. एका म्हयन्यात रिजल्ट दिना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले. आनी जर वर्स जर कितें जालें बरें वायट कितें जालें जाल्यार प्रमोद सावंत सरकार जबाबदार आसतलो. सगळ्यांनी तुमी नोंद करून घेवपाची. आता भिवपाचें ना. सीएम घाटी आहा कोल्हापूरचो सीएम आहा सीएम घाट्याकूच प्रमोट करतलो न्हू. अरे घाटी जो मनीस कोल्हापूरचे येवन हांगा राज्य चलयता तो घाटी घाट्याकूच सपोर्ट करतलो. तो जर तेका जर गोंयकाराचे पडले ना न्हू तेका गोंयकाराचे पडले ना नाल्यार एका म्हयन्या भितर मरे कितें दाखोवपाक आमी सक्षम आहा. सांगात तेका.
थँक्यू तुमकां सगळ्या मिडियान थँक्यू. तुम्ही बरं तुम्ही तुमच्या आदाराचेर उलोवणा आमी फुडें व्हरतले. तुम्ही खरंच थँक्यू तुमकां मिडियाक. तुम्ही तरी गोंयकार पण दवरल्यात. तुम्ही मिडियात बरं आमी गोंयकार पण रेकॉर्ड दवरल्या. थँक्यू तुमकां. एक मिनिट टाइम दिला सरकारान. 1 मिनिट टाइम दिला. हे इयर एंडिंग फायनान्शियल इयर एंडिंग जातले 31 मार्च. त्याच्या पयलीं जर ऍप बेस्ड आणि कॅब एग्रिगेटर गोंयचे वचना जाल्यार सरकाराक आनी कॅब एग्रिगेटराक भायर धांवण्याची सक्षम ताकद आमची आहा. सरकारान नोंद करून घेवपाची हेची. परत एक सांगू शकता, जेन्ना आमी स्ट्रायकाक गेल्ले तेन्ना एक पिडा स्टार्ट जाल्ली. तेन्नाय गणपतीचो दीस आसलो. म्हजें नांव बाप्पा. ऑरेंज कलर गणपतीचो. आनी आयज अंगारकी. आयच्या हेजेर आमी आयज नाल्ल फोडला आनी 1 म्हयन्याचें इंटिमेशन दिता. जर तर मोगेंबर सांगल्या प्रमाणे 1 म्हयन्याच्या आत हो कॅब एग्रिगेटर किंवा येणारे कोण आहा पळय भुतां ती आयजूच तर बंदोबस्त करिना जाल्यार यांचो बंदोबस्त आमी आयच्या मुर्तार हो नाल्ल फोडलो म्हणून गणपती बाप्पा. आता बरे वाटून सगळ्यांनी चाला रे बा. तांकां मातशें दाखय. तांकां दाखय.